काँग्रेसीन शेनवारा गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात. उत्तर गोयचे उमेदवार म्हणून रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोयचे उमेदवार म्हणून कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची उमेदवारी जाहीर करपी वळेरी काँग्रेसीन जाहीर केली. लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर करतली काय ना ही उमळशीक मतदारांमध्ये सुरू असतानाच निमणी काँग्रेसीन गोयच्या लोकसभा उमेदवारांची नावां शेनवारा जाहीर केल्यात. उत्तर गोयचे उमेदवार म्हण ॲडव्होकेट रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोयचे उमेदवार म्हण कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांका काँग्रेस पक्षान उमेदवारी दिल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन काँग्रेस उमेदवारीच्या लिस्टान गोयचे नाव केन्ना येतले काय ही चर्चा राजकीय मळार सुरू आशिल्ली. मात आता या चर्चेक पूर्णविराम लागला. ज्या दिसाची काँग्रेस आणि सगळे जे लोक आसा ते वाट पळयताले ते म्हटल्यार काँग्रेसीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो आजून मेरेन डिक्लेअर जावंक नासलो. कितलीशीच लिस्टां जी आसा ती आयिल्ली, पूण आयज म्हणजे शेनवारा आतांच थोडोच वेळ जालो जे लिस्ट आसा ते जाहीर जालेले आसा आणि तातूंत साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आणि नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट जाहीर जाला काँग्रेसीचो. जाल्यार साऊथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार विर्याटो फर्नांडीस, कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस आणि नॉर्थ गोवा म्हणजे उत्तर गोंयाचो जो कॅन्डिडेट जाहीर जाला तो म्हटल्यार रमाकांत खलप जे आसात ते नॉर्थ गोवांतल्यान म्हणजे निवडणूक जी आसा ते लढतले. जाल्यार इतले दीस फाटले कितलेशेच दीस जाले काँग्रेसीचे आजुनूय लिस्ट कित्याक येवंक ना काय म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडटालो. पूण आयज म्हणजे शेनवारा हे जे लिस्ट आसा तातूंत नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोनूय कॅन्डिडेटांचे नाव जे आसा ते डिक्लेअर जाल्लेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.